हे बाय काम करता तुळस साफ करता पळय बरे लागो माये मोगान माये मोगानूच लायता आमी. पळयात भितन वयतले न्हू जाल्यार हे धाकटू उले मानीचे चलोन वयचो पडटा पळय. आणि पिशो लागे घेतलोच न्हू नाल्यार तकलेन काडू हे पेंट करतलो तू पळय हांवें 10 मिनटांनूच ह्यो हाफ पोर्शन काबार केलो. हे बाय केदे मोठे दांगे बाबा बाबा. अरे 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 पळय रे काय बरो कलर. अरे 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 पळय मरे काय बरो. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आनी आयज म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका कॉल मारलेलो आसा पोलिसान. ते जी आसा बोट आनी बोटी कडेन तो कुल्ल्यो बिल्ल्यो धरता. सो हे पळय हे तुमी पळयला हांगासर दवरल्या कुल्ल्यो दाखयता तुमकां. पळयात भितन वयतले न्हू जाल्यार हे धाकटू उले मानीचे चलोन वयचो पडटा पळय. आनी तेच्या सोदीचें काम हांव बाबा बेश्टो रिस्क घेयना. हे पळय माती पळय कितली मोव आहा पळय ती. ही बोट कशी दिसता न्हू हॉरर फिल्म कही पिक्चरांतली कही दिसता पळय. हे पळय सगळ्याक उदीक पळय हांगासर फूल पावर सारक्या. हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा न्हू तुळशीचें लग्न आसा आनीक 2 दिसांनी. त्या खातीर आयज आमी बेगीन उठलेले आसा. आतां वाजल्या सकाळची 9:30 आनी आयज आमी सकाळ सकाळी येयल्या पळय पेंट व्हरपाक. हवी पळय पेंट घेता पळय कसलो पळयता पळय हाडपाक. येल्लो आणि ग्रे घेता आनी पिशो लागे घेतलोच न्हू नाल्यार तकलेन काडू हे पेंट करतलो तू धट न्हू तू कर म्हणपे तू कर म्हणपे बोटांनी करया पे तू कर म्हणपे आता धाकटुलो एक रेड कलर बी धाकटुलो एक घेवया रेड कलर. हय स्वस्तिक काडपाक न्हू. हय ब्लिचिंग पावडर आहा जाल्यार पळय धाकटो. ब्लिचिंग पावडर आहा. हे पळय काम करता तुळस साफ करता पळय. हेजे आयज जाल्या गुड मॉर्निंग आनी लोकांची पळय तुळस चाली रेडी आनी हेजे आतां हे पळय. सो गायस पळय हांवें आतां न्हू तुळशीक पेंट मारपाक स्टार्ट केल्लो आसा आनी हांवें आतां पयलो पेंट घेतलेलो आसा. तो जावन आसा पळय यो कलर बरी दिसतली रे. विंटेज लूक पळय विंटेज लूक करपाचो आहा खंय आतां तुळशीक. तर पळोवया कशी दिसतली ती मागीर. ह्यो पयलींचो कलर न्हू एका हांवें मारलेलो गेल्या वर्सा पळय काय बरो मारलेलो तो हांवें. हे पळय आयज म्हाका हांवें हाडला ह्यो जित्यो क्रॅप्स पळय चलता पळय आतां पळयात असो हात घातलो न्हू सर चमकी धरतली. खडप्यो कुल्ल्यो पळय कसल्यो आहा न्हू म्हाजे फेवरेट म्हणून हांवें म्हाका हाडलेल्यो खावपाक. यम्मी. पळय हांवें 10 मिनटांनूच ह्यो हाफ पोर्शन काबार केलो मारून. कोणाकोणागेर तुळशीची पेंटिंगाची तयारी चल्ल्या ते सांगात पळोवया. सगळ्यांगेर चल्ल्या आसतली. पळय आतां सकयल्या हेका आमी ब्रावन केल्लो आसा पळय. पळय तेंडल्यो जाय कोणाक तेंडल्यो कितल्यो आहा पळय झाडाक पळय. पळय आमची आतां तुळस पेंट जाल्लेली आसा. आतां हेका करूंक जाय मातसो टचअप दिसता. पळयात कितें करताय रे कानाक घालपाचो न्हू तो इलेक्ट्रीक दाखय एक पळय इलेक्ट्रीक ब्रश.
तुका बरो हा रे तो माका नो घे तुका बरा असो दोरी एक घालपाचो आणि सोडपाचो असो तू न्हिदलेले कडेन दात ब्रश करपाचे तू करताय न्हू तसो तू करताय माका तरी ब्रश बी करपाक 1 वर जाय सकाळ फुडें बॅटरी काबार सांगा तेजी चार्जेबल तो अरे माझ्या बाबा 1 महिना चालता गावी तो एक महिन्यातली बॅटरी हे बघ केदे मोठे दांगे बाबा बाबा आणि हे बघ कोल्ह्यांचे शेक शेक कोल्ह्यांचे शेक शेक पळय फुल पावर सारखे थोड्या जाणांक कुल्ल्यो उकडलेल्यो आवडटा म्हाका न्हू कुल्ली भाजून आवडटा फ्राय केल्लेली खूब लायक म्हाका आतां पळय ही कुल्ली भाजल्या आनी दांगो पळय केदो व्हडलो तो चल फटाफट आतां हेका घालता हांव म्हाज्या बँकीन फूल पावर सारको पोटान सो गायज हे पळय हांवें आनी कसले सॅलेड केला ते पिंक कलराचे सॅलेड कसले सांग पायनएप्पल सॅलेड बीटरूट बी सगळे आहा तुमकां हेजी रेसिपी जाय न्हू जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात पळयात काय बरे सॅलेड आसा ते सॅलेड 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 हेल्दी सारके आनी यम्मी लागता खावपाक बी सो गायज म्हाजें न्हू आतां जेवण बी जाल्लेलें आसा आनी हांव आतां वयता फेस मास्क करपाक कित्याक की म्हाजी स्कीन जाल्लेली आसा डल म्हाजें तर सोडूनूच घाल अवीची जाल्लेली आसा सारकी स्कीन खाजे भोजे म्हणजे सनाचे कितें ती सन रेज पडोन तेजे सगळे हांगासर सनबर्न बी जाल्लेले आसा कळ्ळें न्हू तुमकां हांगा काळे काळे हे जळलेल्या भाशेन त्या खातीर हांवें चिंतलां की तेकाय बी हे मास्क करून लायतलें म्हणून आदी तुमचे बी खूब कमेंट आसले की बाबा आमकां हे फेस मास्क तुजे शेअर कर म्हणून त्या खातीर हांव आतां करता म्हाजें स्पेशल फेस मास्क जे पळोवपाक बी बरें दिसता खावपाक बी मातशें बरें लागता आनी तोंडाकूय मातशें चकाचक करता कळ्ळें न्हू तुमकां चल या आतां फटाफट आतां कितली वाजल्या सांग 12 कळ्ळें तुमकां दनपारचे बी हांवें लांगना दनपारचे समज फेस मास्क लायत जाल्यार कांयच फायद्याचें जायना कित्याक सांग एक तर तुमी पयलीं तोंड आपणाचें बरें क्लीन करतले मागीर भायर वयतले थंयसर धुल्लो बसतलो तोंड जातलें ऑयली सो यूज ना जालान दनपारचें कितें फेस मास्क बी लावप म्हणजे अशें चिंतात की वयल्यान तुमचोच वावर केला म्हणून तेजो कांयच इफेक्ट जावचो ना म्हणून कळ्ळें न्हू तुमकां त्या खातीर हांव आतां कितें करतलें सांग रातचें फेस मास्क करतलें मागीर काडटलें मागीर सुशेगाद न्हिदतलें मागीर सकाळ म्हणसर बरो चकचकीत ग्लो येतलो न्हू चल हांव म्हाजी मातशी बडबड कमी करता आनी वयता फेस मास्क करपाक अरे तुजें जेवण जायना तुका लाव नाका तोंडाक कुल्ल्यो फोडटा कुल्ल्यो मागीर म्हाका म्हणू नाका तुजें लाव नाका 1.5 वर जाले जेयता कुल्ल्योच फोडटा फक्त ही कितें एकूच कुल्ली खाल्लाय मरे आनी हे पिंक कलर सॅलेड तुका कशें लागलें जेवणाक केन्ना व्याक करिना मागीर विचारताय कित्याक म्हणजे तुका आवडोंक ना दुसऱ्या फावटी सांगू नाका म्हाका सॅलेड कर म्हणून कळ्ळें पचकय ना दुसऱ्या फावटी तू म्हाका सांगूच नाका पचकोंक ना दुसऱ्या फावटी सांगू नाका आनीक पळयात कितले उरला ते सॅलेड पळय जालें कितें आता तू हे करतो राव रे तुजी स्कीन दाखव असो कर रे तकली हे पळय हेका येयल्या बारीक बारीक पिंपल्स आनी हे पळय नाकाक मातशे काळे काळे हे काती कशी येयल्लेले आसा सारको राव आनी हे पळय कशें जाल्लेलें आसा आतां हेजें हांव तोंड न्हू सारकें क्लीन चकाचक करतलें मागीर म्हाका अवी दितलो 500 रुपया हय मरे पळय मागीर दितलो वयता रे पिसो आलाय रे अरे ती स्टीम घे मरे ते थंड स्टीम घे मरे कितें रे अवी ते वाफ वयता मरे घे मरे स्टीम घेवपाक येना हय घे ती घेवप खूब इम्पॉर्टंट अरे घे रे
एका हो धरप आनी बरो ठापा 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 करून मारप न्हू सारकें न्हू घे रे बरी 10 मिनटां स्कीन बरी जळपाक जाय ते अरे घे रे ती डेड स्कीन सगळी जळोंक जाय स्किन म्हणजे नाजाल्यार तेजो इफेक्ट जातलो कर बेगीन अरे 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 पळय रे काय बरो कलर अरे 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 पळय मरे काय बरो येले रे colour बाबा येयला तो. येले बरो येवं ना येले पळयात म्हाजे आतां हे मास्क जाल्लेले आसा रेडी कितें सांगताय हय तर चल तेज्या पयलीं फेस वॉश करून यो तसले हळशीक तोंडाचेर मास्क अप्लाय करिना ते मागीर सगळे बॅक्टेरिया बी भितर वयता काय इफेक्ट जायना एक्टेरिया म्हणजे चल उठ उठ एक्टे वू 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 हेज्या भाशेन तुम्ही पिशापणा करू नका हे मास्क लावच्या पयलीं न्हू कितें हय. करपाक जाय सांग कितें? तोंड बरें फेस वॉशान धुवन घेवपाक जाय आणि फेस वॉश नाजाल्यार लक्स फेस वॉश नाजाल्यार लक्स शाबून धुवंक मेळटा शाबू मोती शाबू कसलो जाय ते कसले ओके शाबू बीन ओके शाबू शॅम्पू शॅम्पू अरे हाय रे असले ते गावता ते घेयात आणि बरे आयडनान तो शाबू हा चल तुझ्या कडल्यान सुरवात करूया चल बरे तोंड धुवून तोंड घे. घेऊन यो अरे चूप खंयचे बस रे. घेऊन यो माझे बी तोंड तुम्ही पळयात ऑइली जाल्लेले आसा हय, हय, जाला. फटाफट न्हू तोंड धुवून येता धुवून येता, आणि येता. मागीर त्याच्या उपरांत न्हू आनी एक त्याच्या step ना. उपरांत स्टेप कितें अरे आयकून घे रे पयली आ सांग त्याच्या न्हू उपरांत न्हू आनी एक स्टेप आहा ते समज स्टेप तुम्ही करिना न्हू जाल्यार खंयचेय केदेय व्हडले तुम्ही मास्क लायात हय, हय. तेजो इफेक्ट न्हू तोंडाचेर जावचोच ना कितें सांग नाका असले खूप तरेची मास्क आमी अशीच पळयलेली हा 3,000 10,000चे सुद्धा तुम्ही मास्क काढून 20-20 रुपयान अशीच मेळटात ती ऐकात तुम्ही हेजे आयको नाका 10,000चे सुद्धा तुम्ही मास्क काढून तुमच्या तोंडाक लायशात न्हू जाल्यार तेजो इफेक्ट जावचो ना फेस वॉश करून न्हू आनी एक स्टेप आसता कसलो तो तुमकां दाखयता चल रे उठ तोंड धू पयली उठ मरे अरे उठ रे अरे उठ मरे आता चल मरे अरे अरे तोंड धुता आणि अरे 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 माझ्या आंगार बीन पडत जाल्यार मारतलो लायताले सारकें लाय रिती लायता मरे हे लायले का कितले वगत दवरप 2 मिनटां सुकासर दवरूंक जाय कितले मिनटां 2-3 दर 15-20 मिनिट 15-20 मिनटां सुकोवंक जाय बरें काय बरं बँकेन वचून येतलो आसलो मगो डेपॉझिट करून बँकीन मागीर पडले ना पळय हांगा पडले खंय पडला रे म्हाका डाऊट मारता जाल्यार तू लाय तर घे हांव लायना आवयस कसले जोटा वय दोळ्यांतल्यान बीन दुखां येवंक लागली तुझे त्या किडे मकोडे इतले हे बीन नासले मगो भितर मिरची काय नासले मिरची कित्याक आसतली मातशे गे मातशे जळटा ते मागीर कूल दिसतले म्हणजे समाज तुजेर तो बरो इफेक्ट जाता कितें कितें रे कितें आहा कितें भितर ते तुका कित्याक तुका आम खावपाक दिला तो आम खा आम खा म्हणजे कितें ते दोळे गुटली दोळ्यान बीन घालशीत मेल्या माझी हे फुटतली सारकी आवटे गे पडले काढ बेगीन काढ दी हांगार होतेले म्हाका आवडना कपड्यांक बिड्यांक कितें लायले काय घे तूच लाय जाले ते बरें लाय गो माये मोगान माये मोगानूच लायता आमी. सगळे आंगार वतून कितें लायता ते तू लाय मरे. कोणी म्हणटलो हे कितें लिपस्टिक काडल्या म्हणटलो मगो कोण तुये हे? लोकांक कोण लिपस्टिक म्हणून कितें म्हणटा ते जाले पुरो पुरो हे 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 काय फनी ना हांगा जळटा तोंड तू कित्याक हसले अरे ते कितले हेजेर तू कित्याक हसले तुझ्या तोंडात इतली डस्ट जमा जाल्लेले घस्ट म्हणजे कितें त्या खातीर ते तुका जळटा जवाब घस्ट म्हणजे कितें सायन्स गॅकिस गिस गॅकिस गिस तुजी म्हणजे स्किन साफ जाता गॅकिस गिस म्हणजे कळ्ळें कसली तुका? इंग्लिश ती म्हाका कळना तुका कळना म्हणजे बरें की तुजी स्किन न्हू ती बरी जाता म्हणून
कळलं तुका? पण काय रे? जितले बी तुझ्या तोंडार धूल मिट्टी प्रदूषण जे कितें पसलेले आसा ते ह्या आतां भायर काडटले आनी मागीर तूं गोरो गोरो जातलो D10 जातलो D10. काय आतां हांव म्हाज्या तोंडाक लायता मातशी स्टीम घेता. घ्यायचो. सो गायस फायनली माझ्या तोंडाक कितें काडलेलें हेणी पळय ते हांव धुवन बीन रेडी जाल्लो आसा. धुवन हांवें 1 वर जालें धुवन आनी जो ग्लो येयला खबर आसा पळयात. आनी स्कीन न्हू म्हाजी रफ जाल्लेली. तुमकां खरें सांगता ह्या फावटी तेणी कितें केल्लें म्हाका खबर ना. तें पिंक कलराचें अमेझींग सारकें. आतां म्हाजी स्कीन पळय मातशी डार्क कशी आसा आनी हांवें म्हाका लायल्यार म्हाजेर इतलो बरो ग्लो येयला. फाल्यां आनीक बरो येतलो. सो फाल्यांचे व्हिडिओन तुमकां दाखयता म्हाजी स्कीन कशी जाल्या पळय ती सकाळच्या टायमार. म्हाका खरें सांगता म्हाका पर्सनली बरो रिजल्ट गावलेलो आसा हेजो न्हू. आनी अशें दाखयता हांगा लांग नासले ते पळय. हा आनी कितें आहा जाणा हांवें न्हू तुमी पळोवंक शकता न्हू हो इतलो पोशन हेकाच लांग नासले. हांगा सगळ्याक लायलेले हेकाच लांग नासले. हो पोशन पळय कसो जाला आनी हो पळय कसो आहा तो. हेजे वयल्यान डिफरन्स कळटा कितलो आहा पळय तो हेजो ग्लो. आनी येस हेज्या बद्दल हे जे कितें आसा हेणी कितें केला खबर आहा तेजो रेसिपी व्हिडिओ हे फाल्यां घालपाचें आसा सारकें. हय फाल्यां मगो फाल्यां काय फुडल्या वर्सा फाल्यां रे. फाल्यां घालपाचें आहा खंय हेजो रेसिपी व्हिडिओ खंय फाल्यां येतलो. सो तो पळोवपा खातीर तुमकां आयचो व्हिडिओ लायक आनी शेअर आनी सबस्क्रायब पासून करचो पडटलो न्हू. हय फूल पावर आनी बरी व्हिडिओ ऑलरेडी शूट केल्लेली आसा आमी रेसिपी व्हिडिओ तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान घालता. कितें पळय ती व्हिडिओ व्हडली जातली न्हू म्हणून हांवें ती तशी केली धाकटी केली व्हिडिओ न्हू. हय आनी हे आपणाच्या तोंडाकूय ते लायतले आनी कितें आहा ते तुमकां दाखयतले कशें कितें आहा तें. पूण म्हाका रिजल्ट पळय ही स्कीन पळय आनी ही पळय टोटल डिफरंट आसा सारकी टोटल. आनी म्हाका सारको सूट जाल्लो आसा. जे चेडे व्हिडिओज हे पळयता पळय तांकां हे परफेक्ट आसा. आनी जे सलुनान वयता आनी इतले हजारांनी मोडटा पळय ते मोडपाची गरज ना. बेस्ट सस्ते में मस्त न्हू. हय फूल पावर. ही रेसिपी सायडीक काडया. हालीं न्हू खूब स्कॅम चालू आसा. इट्स अबावट हेका पयशे दिल्यार गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो तेका पयशे दिल्यार आनीक कितें मेळटलें. पयशे दी जाल्यार पुलीस जातलो. पयशे दी जाल्यार डॉक्टर जातलो. पयशे दी जाल्यार CM जातलो. अशेंच कितें आहा बारीक सारीक चालू आसा. सो गायज तुमकां एक सिंपल लॉजीक सांगता लायफाचो. सिंपल लॉजीक 5 लाख काडून हांवें समज कोणाक दिले आनी सांगलो म्हाका डॉक्टराची सर्टिफिकेट दी. म्हाका डॉक्टराची सर्टिफिकेट मेळटली. इजी व्हेरी इजी. डॉक्टराची सर्टिफिकेट मेळटली. हांव खंयच्या तरी व्हडल्या हॉस्पिटलान उबो रावतलो एज अ डॉक्टर म्हणून सगळें घालून डॉक्टराचे हे बीन घालून कपडे बिपडे घालून रावतलो. एक दीस कितें जातलें एक असो मनीस थंय येतलो कळ्ळें न्हू तुमकां. तेच्या तुमी जिवाचेर खेळटल्यात. नाका जाल्यार ताका टॅबलेट दितले तेजी लायफ पिड्यार जातली. तेजी फूल फॅमिली तुका श्राप घालतली. इट्स नॉट ओन्ली अबावट डॉक्टर इट्स अबावट एवरीथींग. एडवोकेट जावं आनीक कसलो गव्हर्मेंट सर्वंट आनीक कितें पयशे दिले तूं जालो CM. पयशे दिले तूं जालो PSI ASI. तुका भितरले कांय खबर ना. तुका रुल्स एंड रेग्युलेशन्स खबर ना. तुका लॉ कितें तो खबर ना. यू डोंट नो टू रायट. यू डोंट नो टू रीड. आनी तेतून तूं PSI जावन 2 स्टार जावन असो बसलेलो आसा जावं डॉक्टराची डिग्री घेवन बसलेलो आसा. इट्स नॉट गूड. इट्स नॉट गूड. तुमकां खरें सांगता गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तुमी काडून पयशे दिता कितें आनी फाल्यां तुमी वचोन न्यूजार घालता की तेणी आपणाचे 5 लाख घेतले गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून. सारकें गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तुमी ताका 5 लाख दिले. ओके. सो दिता तो मनीस पयलो चुकीन आसा. तुमचे कडेन कॅपिसिटी ना. मेहनतीचेर कश्टाचेर तुमी फुडें सरपाक. अरे तुमचे कडेन तर 10 लाख आसा. फालतूर मनशाक दिवन गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक जाल्यार ते 10 लाखाचो एक बिझनस घाला आनी लायफ सेट करा मरे ना. 10 लाख तर तुमचे कडेन आहा 5 लाख आसा जाल्यार एक पावरफूल बिझनस घाला. येदे व्हडले खोरे मारून एका म्हयन्यान 1 करोड जोडपाचें ना. हजारूच जोडा. हजारांनीच कितें तरी करून पळया. अशें नाल्यार खूब आसा अशें.
हे तुमका सांगतले 1 लाख दी तुका डॉक्टर करता, 2 लाख दी तुका PSI करता, 3 लाख दी तुका आनीक कोण करता. नॉट यूज. 10 लाख मोडच्या परत 10 लाखाचो बिझनेस सेट करा मरे. काय बरे कितें तुम्ही, आम्ही यंग जावन आमच्याकडे इतले घे म्हणून तकली आहा तुम्ही, असले अनाडी म्हणून कांयच कळना न्हू गो. सारखे कितले ऑप्शन्स आहा. कितले ऑप्शन आसा, कितें करूं येना. अरे भायर वचा मरे, इतले तर तुमकां भायर वचा. काय बरें आहा थंयसर UK लंडन वचा, मेहनत आसा. मेहनत इतली न्हू, मेहनत इतली आसा. फळ येदे व्हडले आसा ना न्हू, मेहनतूय तितली आसा. गव्हर्मेंट जॉबा खातीर पयशे दिता पळय तो पयलो मॅड, दिता तो पयलो गुन्हेगार. घेवपी मनीस जाल्लोच आसा पूण दिता तो पयलो मनीस अनाडी. त्या मनशाक सारकें खबर ना कितें पळय तें. अशें हे तें वांटून पडल्या. गव्हर्मेंट जॉबाक एक वाट्याक 20 रुपया, दुसऱ्या वाट्याक 30 रुपया, तशें नॉट रायट. आणि येस, आयज आमी केलेले कुल्ल्यांचे शेक फूल पॉवर सारखे. मज्जा येयली म्हाका. आणि जे माझे UKचे भाव भयण माझे व्हिडिओ पळयता न्हू, आय एम रियली सॉरी. तुम्ही रुचूच काडा फक्त. अरे मग तुम्ही रुचूच काडा. करेक्ट ना. थोड्या दिसांनी जेन्ना तुम्ही गोंयान आसतले न्हू, वील हॅव डिनर ऑर लंच टुगेदर. फूल पॉवर सारखे. आणि मीन वायल माझ्या एक स्वीट फ्रेंडाचो बर्थडे आसा आयज. सो गायज, आमी सगळे तेका कॉमेंट सेक्शनान न्हू कॉमेंट स्पॅम करया आनी त्या भावाक माझ्या न्हू बर्थडेक विश करया. हॅपी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू मॅक्वीन. गॉड ब्लेस यू. मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ अँड अ लॉट ऑफ सक्सेस. दीस पर्सन मॅक्वीन म्हणटा पळय तो हो भुरगो, त्याचे बद्दल आनी त्याचे बायले बद्दल तुमकां कितें म्हणून सांगू. दे आर लायक डार्लिंग. खरें तुमकां सांगता, गरिबांक हेल्प करपाक फुडें सरपी ही मनशां. जी आमची आंटी आसा, तुमी पळयलेली आसा. आंटीक आमी सदीत केन्नाय वयता न्हू, त्या आंटीक पसून तेंच्यांनी खूब हेल्प केल्लो आसा. म्हाका सांगलेलें सांगू नाका म्हणून, पूण कितें आसा जाणाय, देर आर व्हेरी लेस पीपल यू नो जे फुडें सरतात आनी हेल्प करपाक सोदतात. आनी तेतूंतले न्हू 150-100 न्हू 90% लोक आसा ते पळयतात बट कोणाक हेल्प करिना. हांव कित्याक करूं, तशें आसता. कळ्ळें न्हू तुमकां. सो दीस इज द पर्सन मॅक्वीन, डावन टू अर्थ सारको. आनी ह्या भुरग्याक हांव सगळ्यां कडल्यान न्हू खूब बरी विशीस दिता. यू नो, मे गॉड रियली ब्लेस यू विथ अ लॉट ऑफ सक्सेस, व्हेरी गुड हेल्थ ब्रो. तूं खरेंच लायफान बरो वयर सर. आनी अशेंच न्हू एक न्हू 20 जाणांक न्हू 100 जाणांक हेल्प करपा सारकी तुजे कडेन कॅपेसिटी आसल्या पुरो म्हणून हांव देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे न्हू. तू विश करना. हॅपी बर्थडे मॅक्वीन. आणि एका खूप कमेंट घालात हॅपी बर्थडे म्हणून. कमेंट सेक्शनात न्हू खूब मेसेज केला. सो गायज, आयचो व्हिडिओ तुमकां आमचो आवडला आसतलो न्हू. आवडला जाल्यार लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी मेळटा हांव तुमकां नेवे व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय. गॉड ब्लेस यू मॅक्वीन. टाटा. बाय बाय.